नमस्कार सगळ्यांक। हांव पंचायत मेंबर महादेव सगुण शेटकर, इंडिपेंडेंट, साकोडा पंचायत धारबंदोडा। आज जी ग्रामसभा जाली आणि जे सेक्रेटरीक जावं पंचायत मंडळान जे केलें त्या मिटिंगेक हांव लोकां बरोबर आशिल्लो, एक जालें। आणि दुसरें तेणी ज्यो वॉचरी दुर्गादेवी आणि खंयची देवी श्रीदेवी करून बरयला पळय, ह्या मनशाक आमी पळोवना। आणि हांवें ताका पयर आमच्या ग्रामपंचायतीन मिटींग घेतलेली आमच्या भितरच खाजगी। तेन्ना ताका विचारलें, बाबा हे कितें केलां तुवें, तूं केन्ना हाडलेलें लेबर? जाल्यार तो लेबराची नांवां सांगपाक शकलो ना आनी हय म्हणपाक शकलो। मागीर म्हणलें हे फोर्जरी तुवें केलां? ना, फोर्जरी म्हणून नाका म्हणपालो। हांवें म्हणलें फोर्जरी नाल्यार एका शब्द कितें तो तूं सांग। त्या प्रमाणे केलें। आनी ही फोर्जरी पोचोवपाक लागून सगळ्यांत पयलीं गांवांत रिक्षा भोंवताली ती तेंच्यांनी टॅक्टफुली बंद केली, म्हणजे लोकांक कळों जायना ग्रामसभा आसा म्हणून। लोकांक कळपाक जायना ग्रामसभा आसा म्हणून, लोक ग्रामसभेक येवं जायना। ग्रामसभा येयल्यार लोक आपल्याक प्रेस करतले, आपूण सांपडटलो, ह्या दृश्टीन ती रिक्षा पयली बंद केली। आता हो जो नोटीस बोर्डार जे पॅच मारता पळय ते एखाद्यान वाचले म्हणून तो लोकांक सांगना, आणि एका बाराकडे बांदले म्हणून बाराकडे सगळे लोक वचना, म्हणून रिक्षा भोंवडो बी गरजेची आसली। त्या प्रमाणे हें अशें जालें। आणि मागीर पयर आमच्या भितरच एक ठराव जालो की हेणी फोर्जरी केला म्हणून कंप्लेंट दिवया। ताचेर हांवेंय सायन मारली, कित्याक समजा हांव जर गेलो ना येदे व्हडले पंचायतीचें खाल्लें आनी जर हांवें सायन मारलें जाल्यार म्हाजी बी खंय तरी कमीपण येता म्हणटून हांव तेंच्या बरोबर गेलो की तेजेर एक्शन जावची म्हणून। आतां हे जे पयशे बिशे विड्रॉ केले पळय म्हणटा तेजेर स्पेसिफीक हांव सांगता, दोन मनशां कडेन तो अकाउंट ऑपरेट जाता आणि तो OTP दिले शिवाय ते पयशे रिलीज जायना। एखादो चेक हांवें दिलो कोणाकूय जाल्यार त्या चेकाचेर अमक्याक तुवें चेक दिल्लो आसा तो 12:30 म्हणसर क्लियर जातलो, ताजो चेक नंबर अमको एमावंट अमको येता। हें जर ऑब्जेक्शन त्याच दिसा घेतलेलें जाल्यार ते पयशे ताका रिलीज जायना, मेळना। आणि समजा हें अशें तुज्या नदरेच्या भायर गेलें जाल्यार दुसरे दिसा इमिजिएट तेणी कंप्लेंट करपाक जाय, हे तूं खंयचें काय म्हणून सेक्रेटरीचेर जावपाक जाय आसलें ते जावना। हेजो अर्थ टॅक्टफुली नियोजनबद्ध हे फंड काडटाले आनी खाताले। बरें, आतां म्हणटलें हांव पंच मेंबर, तुका कशें कळना? हांव पंचायत मेंबर म्हणटकर ते कितें करता, तोंडां तेजे लायट गेल्ले सारकें भावून बसता, एक दसो तूं हांगाच्यान चल आनी आमचे कडेन उलोव नाका, आमी तुका कॉपरेट करिना, कारण हांव इंडिपेंडंट पंच। आणि अशे पद्दतीन तेंचें टॅक्टफुली चलतालें। आणि हो विपीन भुरगो आमचो, हेणी जर टायमार जर तें उगड्यार हाडूना जाल्यार हो पंचायत सेक्रेटरी ह्यो दोनूय बिल्डिंगो विकून खातले आसले, अशें म्हाजे सामके आरोप आसा। आणि ह्या सगळ्या लोकांक हांगा जमले आनी बरे भशेन मिटींग जाली। तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, आनी अशी ताकद फुडें येयल्या शिवाय बरें कितें घडना। आणि हें हांव सगळ्यांचें समर्थन करता। आनी त्याच बरोबर आतां विपिनाक एक पंचायतीन एकट्यान धमकी दिली, तूं यो भायर यो, ही भाशा जावं जायनासली। आनी तो खंय तरी डिपार्टमेंटान कामाक आसा, तेजेर एक्शन घेवचें आणि कडक घेवचें, कारण तो पुलीस डिपार्टमेंटान आसल्या कारणान तो मोबायल धोरण जावपाक शकता, एंटिसिपेटी बेल दिवपाक ताका चान्स दिता। एका अशें तशें घडत जाल्यार सगळो परत गांव पेट्टलो, ही हांव ह्या माध्यमांतसून तुमकां इशारो दिता। सो परत एकदा तुमकां सांगल्या सारकें 5 तारखेक आमी ग्रामसभाची नोटीस येयली आणि ग्रामसभा येतकीर सदांच सांगताले, गेल्या म्हाज्या बायटान तुमकां सांगलें की फंड ना म्हणून। सो फंड ना म्हणटकीर आतां टोटल खंय ना खंय कसो तरी फंड आमकां जो काडपाक जाय तेजी इन्फॉर्मेशन हांवें खंयच्यान तरी जो एप आसा तितूंतल्यान काडलें। आमकां कळ्ळें की ह्या वर्साच्या ऑडिटाक म्हणजे आज पर्यंत ऑक्टोबर आयज तारीख कितली 10 तारीख धर तूं, सो 10 तारीख पर्यंत आमी 12 तारीख पर्यंत टोटल कितलो खर्च जाला तो पळोवपाक गेलो की टोटल खर्च जो आसा तो टोटल कितें 10 लाख आनी वयर कितें तरी जाला। ओके, सो जेन्ना हो 10 लाख खर्च जाला तेका 4 लाख रुपयाचें लायटीचें बील आसा 3,99,000 रुपयाचें लास्ट टायम सांगल्या सारकें। आनी आतां जो फुडलो जो हांवें मागीर डिवायड केलो, जो बाकी सगळो जो तांच्यांनी खर्च जो दाखयला, इट इज बीन डिवायडेड बुश कटींग जे आसा आनी ट्रेंच क्लिनींग, गटार क्लिनींग, 7वी वॉर्डाची तेजेर वाउचर्स मारल्या आनी ते इशू केल्या। सो आतां तितूनय मागीर कशें गांवचे लोक आतां गांवच्या लोकांक तरी काम दिवंक शकता, तर लोक बाबा कितें आसा तें समजूंक शकता। जेन्ना भितून परप्रांतीय म्हणटा हांव तुमकां, ओके, जे आमच्या इलेक्ट्रोल रोलाचेर ह्या साकोड्ड्या पंचायतीचेर ना, कळ्ळें, किंवा गोंयच्या जे टोटल जो ओवरऑल जो हें आसा आमचो इलेक्ट्रोल तेजेर तेजें नांव ना। खंयचो तरी भायलो खंयचो तरी मनीस, तेंची तुमकां नांवां वाचून दाखयता हांव। भारता तिनीकर, नूर अहमद गाजीपूर, सादिक अहमद गाजीपूर, रीना देवी आणि पिंटू कुमार गुप्ता, हे 5 लोकांच्या नांवांचेर आज आमच्या साकोड्डेच्या पंचायतीन 2,41,600 रुपयाचे वाउचर इशू केल्या। ओके, सो हे वाउचर इशू कशें केले? आयज आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेलें की बाबा हे लोक कोण ते तुमी आमकां सांगचे म्हणून। आमी सगळ्या लोकां मुखार तांकां आज हे प्रत्येक पंच मेंबराक, प्रत्येक पंचाक, सरपंचाक, डेप्युटी सरपंचाक आणि सेक्रेटरीक आमी हेची जाप विचारली।
जेन्ना ताका आमी जाप विचारली तेन्ना आमचो सेक्रेटरी जो म्हणपाक लागलो आपणाचे सारे पंचायतची जी बॉडी आसा त्या पंच बॉडीन आपणाचेर कंप्लेंट घातल्या, सो आपूण ताचें आन्सर दिवपाक शकना. आमी ताका पुरेपूर कॉपरेट करताले. आमी ताका सांगलें सुद्दां गांवच्या लोकांचे तुजेर कांय एलिगेशन्स ना, तूं कितें आसा तें खरें उलय, बट तो ओगी रावलो. ओके चल मानून घेतले. आतां तेच्या नंतर आमी सरळ तांकां इंडिविज्युअल क्वेश्चन करपाक लागले. प्रत्येक सरपंचाक विचारलें की बाबा हे कोण मनीस का म्हणून. हें जेन्ना ते 5व्या मनशाची जेन्ना तिका सरपंचाक हांवें नांवां विचारलें, त्या सरपंचान म्हाका सांगलें आपणाक सेक्रेटरीन फोन केलो आनी आपणा कडेन OTP मागली. कळ्ळें. आपणा OTP मागतकीर आपणाक ती कसली OTP ती आपणाक खबर नासली. आपणें सरळ काडलें आनी ताका ती OTP दिली. म्हणून आतां हे 7 वाउचर म्हणटकीर 7 फावटी OTP येयली. 7 फावटी तिणें OTP त्या लोकांक त्या सेक्रेटरीक दिली. ओके. आतां जशें महादेव शेटकर आमच्या पंचान अपक्ष पंचान सांगला सारकें, ती OTP आनी तो बँक अकाउंटांतल्यान कॅश विथड्रॉ जावपाक 3 OTP लागता. 3 OTP मेळटकीर ती जशें 3 चावे लागतकीर दार ओपन जाता पळय तशें ती गत. सो आतां हे 2 तर ऑलरेडी भितून इनवॉल्व जाल्ले, तिसरो मनीसूय कोण तरी भितून इनवॉल्व आसा. सो ती म्हणटा की आपणाक खबर ना म्हणून. आमी आमचे जे गव्हर्मेंट आसा किंवा आमची जी RBI रिझर्व बँक ऑफ इंडिया येदी मोठी एडवर्टायज करता आनी सगळ्यांक कोट्यांनी पयशे म्हणून सांगता कितें म्हणून की कसलोच OTP तुमी शेअर करचो न्हू म्हणून. सो हांगा एक ल्हान भुरग्याक सुद्दां कळटलें की बाबा OTP शेअर करपाचो ना म्हणून बँक अकाउंटचो. सो थंयचे ज्या विद्यार्थी आमची सरपंच बसल्या ती खरीच लायक आसा काय ना हो क्वेश्चन मार्क पयलो पडलो. आनी सरपंचा वांगडा सेक्रेटरी भितून इनवॉल्ड आसा काय. आतां ते पिक्चर अशे तरेन क्लियर कशें जावन येता की बाबा हे दोगांयनी किंवा आनी कोणाक तरी मेळोन कोण तरी पळय रुलींग आमचो जो पंच आतां महादेव शेटकर तेणें सांगलें की आपणाक काय खबर ना म्हणून. तशेंच आमची गांवची जी पंच आसा ती म्हणटा आपणाक काय खबर ना. सो जे रुलींग जे आसा ते 4 लोक आसा थंय, हे 4 लोकांनी मेळोन हें स्कॅन्डल केला काय म्हणून प्रश्नचिन्ह आमच्या तोंडार आयज पडलेलो आसा. सो खंय ना खंय हांवें परतूय लास्ट फावट सांगलें आमच्या गांवांत गरीबांतले गरीब लोक आसा तेंचे कडेन टॅक्स भरपा खातीर पयशे ना, एज्युकेशन फीज भरपा खातीर पयशे ना. सो हे अशें जर आमच्या भितून जर पंच आसा वॉटेवर पंच किंवा जर सेक्रेटरी आसा जाल्यार आमचें गोंय आयज विकून हे जे हांवें सांगलें पळय परत हे परप्रांतीणी हे घाटी म्हणटा पळय हांकां हेच्या खातीर घाटी म्हणचें पडटा. हे भायल्यान येता आनी आमच्या गोंयच्या पोटाचेर लात मारता आनी वयता. सो खंय ना खंय हेजेर जाता तितल्या बेगीन मेजर एक्शन जावची. परत तेंच्यांनी ग्रामसभा तहकूल केली, पोस्टपोन केलेली आसा, अजून नवी डेट दिली ना. पूण हांव आतां सरळ सांगता अख्ख्या गांवच्या बिहाफाचेर आमकां जर गरज पडली, जर आमच्या फुडल्या ग्रामसभा एक्चुअली आमी मागता डायरेक्ट भिडिओन हांगा स्वताचो अटेंड करचो. ऑलरेडी कॉपी सबमीट करतो डिरेक्टर ऑफ पंचायत. गरज पडली जाल्यार आमी भिडिओच्या ऑफिसान जर आमकां बेगींतल्या बेगीन जर डेट मेळना ह्या 4 दिसांनी जाल्यार आमी भिडिओच्या ऑफिसाचेर सगळे गांवचे लोक मोर्चा व्हरतले. गरज पडली भिडिओ कडेन जर ते हँडल जायना जाल्यार आमी सीएमाच्या दारान वचून बसपाक आमची तयारी आसा. तुका जी धमकी दिली ती कोणी दिली? एक प्रशांत गांवकर म्हणून उदळशेचो भुरगो आसा तो लास्ट मिटिंगेकूय तेजें तशेंच जातालें. लास्ट मिटिंगेकूय तो म्हाका टोकतालो. सो रामा काणकोणकरा सारके जे आज एक्टिविस्ट जे खंय ना खंय येवन भायर येवन उलयता आनी हेजे उघडकीस हाडटा ते म्हाका तरी अशें दिसता की कोणी जो पंच मेंबर आसा पळय तांकां अपॉयंट करता किंवा मंत्री जो आसा तांकां अपॉयंट करता यो आनी तूं धमकी दी ताका आनी आवाज कर आनी मिटींग हें कर आनी तें कर. हांव सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक जे आयज आमच्या मिटिंगे बसले हांव खरेंच तांकां प्रेज करता. हो जो प्रशांत गांवकर आसलो आनी तेच्या सायडीक कोण तरी आसलो तेणें खुर्ची धुकल्ली आनी तो नेटान गेलो की ग्रामसभा बंद करची म्हणून. पण आमचो खंयचोच गांवचो एक मनीस त्या मिटिंगेक आसलो ना, कारण तांकां कितें तरी फुडें येयल्लें जाय आसलें आयचें कितें आसा तें. सो 2 जाण मेंबर भायर सरून गेले आनी तेच्या भायर 2 पंच मेंबर आसले. कळ्ळें. तेंची नांवां सांगता. शिरीश देसाय म्हणून ओके तो आमच्या गांवचो 20 वर्सां तेणें तो पंच म्हणून निवडून येता. आतां 2ऱ्या वॉर्डांत निवडून येयला. तेच्या भायर जितेंद्र कालेकर. कळ्ळें. हे दोगूय मनीस पयलीं उठले आनी गेले आनी ग्रामसभा सेक्रेटरी उठलो आनी ग्रामसभा सोंपली म्हणून सांगली. विदावट एनी अनाउन्समेंट डायरेक्ट उठलो आनी तेणें सांगलें की ग्रामसभाक आभार म्हणून. सो परत तांकां लोकांनी सेक्रेटरीक आनी लोकांक ते पंचाक आडयले तुमी अशी ग्रामसभा सोंपोवपाक शकना म्हणून. कितें तें सारकें क्लॅरिफिकेशन दी. परत तो बसलो सेक्रेटरीच्यान आनी कांय आवाज जायना जालो. तो म्हणपाक लागलो की आपण बरो ना आपणाचें हँडल करपाक जायना. लोकांनी ताका तरी आडून दवरलो. सो खंय ना खंय मोठ्या तरेचें स्कॅन्डल जालां. परत एकदां फोकस करता प्रशांत गांवकर हो जो मनीस आसा हो उदळशा ह्या गांवांत रावता. खंय प्रेसाक सांगता आनी प्रेसान हें प्लीज तुमी हाडचे टीव्हीचेर. हो पुलीस जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटान काम करता आनी पुलिसान म्हाका धमकी दिता भर ग्रामसभेन की तू भायर यो तुका आपूण भायर पळयता म्हणून. ओके. सो सगळ्या मिडियाक सांगता की प्लीज तेजें नांव घेवचें. पुलीस कंप्लेन आतां वचून हांव तेजेर दिता FIR करता तेजेर आनी जाता तितल्या बेगीन तेजेर एक्शन किंवा तेजेर सस्पेन्शन जें आहा तें जावचें म्हणून. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.